देवाचो प्रेरक वत्मो मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदीन आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट आनी दंचतेल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरच पाचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. ह्या उतरांनी लुकाचे सुवार्तेंत जेजून आपलें परगट मिसाव सुरू केल्लें. हेंच आसा लुकाचे सुवार्तेंत जेजूच्या मिसावाचें धोरण. आज आपल्या 12 जाणां शिसांकी खेरीतपणी आपल्या ह्याच मिसावाचे आनी मिसाव धोरणाचे वांटेली करचे आमकां कळीत जाता. कित्याक जेजून तांकां सर्व देवसार दवडावची आनी पिडाशिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो आनी तेच परी देवाचे राज परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गुण करूंक म्हूण तांकां धाडले. अशें तांकां आपल्याच अधिकारान आनी सक्तीन भरून आपल्याच देवाचे राज परगटचे मिसाव करूंक आनी लोकां मदल्या पिडेस्तांक गुण करपाच्या आनी देवसाराच्या राजा विरोध झुजपाच्या मिसावान तांकां वांटेली केले. अशें जेजूचे आपोस्तल धाडलेले म्हणून स्पष्ट जालें. जेजूच्या आदेशा प्रकार आपोस्तल भायर सरून गेले आनी हळ्ळेन पयन करून सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरें करीत गेले. हीच शिसांची अस्मिताय, हीच आपोस्तलांची अस्मिताय. धाडलेले आपोस्तल जेजूचो आदेश पाळून येतात, हीच तांची आपोस्तलीक अस्मिताय. आमी सर्व हे आपोस्तलीक अस्मितायेचो वांटो म्हणलें विसरूं नये.